प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो आयज पवित्र सभेचे नेम पाडून आमचोय सोमोन देवाचे कुशे पोरमोणे जियोंक आनी एकामेका सोबे नेम कायदे आमकां जिवीत दिता. जरी तर नेम कायदे नासले आमी जिवितान फुडें तांच मातशी नासली. म्हणे नेम कायदे पवित्र सोबे सोबे आनी देवाचे उतरां पोरमोणे जियोंक आमकां सोमोन दिता. तर हांवें कसले जायत ते नेम कायदे पवित्र सोबेचे आयताराक आनी फॉर्मायलेल्या दिसांनी मिसांत वांटो घेवचो. जे परी आना देव मंदिरांत सदांच आसताली आमी इगोर्जेन वचूंक जाय, मिसान भाग घेता आनी जेजूक आमी भेट्टा. ताची कृपा आमकां फावो जाता, ताचो पाटला करूंक आमकां घोटाय मेळटा. तर आयतारा दिसा आनी अदीक करून फॉर्मायलेल्या दिसांनी मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवंक जाय. आमची भेट देवाक आमी करूंक जाय. पूण जायते पावट घोडे आयतारा आमी मिसाक वचूंक सोदिना. जायते पावट आळसाय करता. जायते पावट आयतार एके भाशेन सर्वेस्पराक भेटलेलो दीस ताचे कुशे पोरमोणे सांबाळूंक चुकता. आनी हे भाशेन ही आज्ञा घोडे आमी मोडटा. देखूनच जो कोण आयतारा मिसाक वचोना तो एके भाशेन महापातकान पडटा. ताका कुमसाराची गरज. देखूनच आयतार देवाक भेटलेलो दीस ताचे कुशे पोरमोणे सांबाळूंक आनी मिसांत वांटो घेवंक आमी एके भाशेन आमचे जिविताची भेट देवाक करूंक विसरचें न्हय.